Gain Gauya M2, page 152. M2. सकाळची भेट बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. म्हज्या जेसू सोगली मोची आयच्या दिसाची चितना उतरां आनी कोन्यो खोस आनी संतोष हांव तुज्या बरोबर सुर्गींच्या बापाक भेटयतां. अंकवार मारेच्या काळजा वरवीं सोगल्या मनशांच्या तारुणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सोगल्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्रसभेच्या सोगल्या गरजां खातीर आमेन. दिसाची भेट सुरू करतना सुरवातेक गायन गावया A13 पेज 6 A13. Samson.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचे आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबी आसूं. प्रिदेच्या भयणी भावांनो, देव आपल्या मोगान आमकां सोदता आनी आमकां जोणकल्याक आपल्या आपुरबायेन एकठायता. जेजू वरवीं आपलो मोग आमकां उगडाप करता. ह्याच देवाच्या सांगातान दर दिसा आमी वाडूंक आनी ह्याच देवाच्या मोगांत उदीक थीर जावंक आमकां किरीत आपूण. हेच तरी आमकां सगल्यांक किरीतपणी लाभूय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. जेसी भेट आमी भेटयता तांचे पासत किरीतपणी मागुया. काजाराचो उत्सव समारंभ फिलिप डिसोजा आनी फेलिसिदा डिसोजा. सोंपलेल्या आयरा दास नेवेस फेर्नांडीस आनी क्लिफर्ड ब्रेगांसा तांकां सासणाचें सूख फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. तशेंच वाडदीस समारंभ मॅथ्यू डिसोजा ताचे पासत मागता. काजाराचो उत्सव समारंभ बेनेदितो आनी आंतोनेता फेर्नांडीस तांचे खातीर मागता. देवान तांकां सगल्यांक आपल्या आशिर्वादान पेन भरूंक हे भेटेन तांचे पासत मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागीवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या काकलुत्सारा बापा, कोडेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नासलेल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पास्कां काळार दुबावा वर्थे पुरावे दिल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवंक तें तीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी
तुज्या ह्या मायेमोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्म दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुजाल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेलो. तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायस प्रवादाचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इजायस प्रवादाचें पुस्तक वाचता तें आयकूंक ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें परतीपाड केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत. म्हणटच गाडयेंत चडून आपणाशी बोस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तल्या मुखार उगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताची कात्री उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशाचे प्रिथ्वी वेलो ताका उलटून काडलो. आमच्या पातकां लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतली तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका पुरगूट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडेंच उदक आसा. हांवें पवित्र इस्तां घेवंक कशी आडकोड आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सतमानशी जाल्यार तुज्यान पवित्र इस्तान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सतमानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र इस्तान दिलें. पूण ते वयर सरतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पडोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सेजारियाक वचोपर्यंत शू वर्तमान परगडीत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आंदोलन देवाक ताडयो पेटात सगळीं म्हणया. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आंदोलन देवाक ताडयो पेटात.
राष्ट्रांदो देवाचें नांव वयर काडात, व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोंक आडलूंक दिले नात म्हणुया. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आंदोलन देवाक ताडयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यांदो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर म्हणुया. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माई मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं म्हणुया. पृथ्वी वेल्या सोमेस मनशांदो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उबी रावया. स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेसून उरपोंचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवोवन कोत्तलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचे आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थोन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मास. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे भितर एक खेरीत there is a special spiritual quest in each of us. एक आत्मीक सोद करची आमकां एके भाशेन आमचे भितर एक आसा. That's why we all are seekers. आमी देवाक सोदता. भयणी भावांनो, आमचे भितरी इथांग ही भाशेन येवंक आमी एके भाशेन प्रयत्न करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयला
हो युथोपेकार इस्टो तो एके भाशेन देवाक सोदतालो आनी ताची सोद एके भाशेन ह्या वाटेर वतना आमी थंय पळयता देवाची उतर जायस प्रभाताचें पुस्तक उगडून तातूंतल्यान एक भाशेन समजूंक तो प्रयत्न करतालो आनी भयणी भावानो ह्या इन दीस स्पिरिच्युअल क्वेस्ट ह्या ताच्या सत्पसांत देव एके भाशेन ताच्या आदाराक पावत मुळगे फिलिपाक ह्या देखनाक तुवें पाठयता आनीक हें जें तो सजमूंक सोदतालो तो एके भाशेन खोलायेन सजमूंक ताका आदार मेळटा तो फिलिपा लागीं विचारता ताचे भितर हें आशिल्लें एक थांग आमी पळयता तो प्रश्न करून विचारता हाचो अर्थ सजमूंक आदार दिवंक फिलिपा लागीं मागता आनी तो ताका ह्या उतराचो अर्थ खोलायेन सजमूंक आदार दिता आनी भयणी भावानो इतल्यानूच ताचें सोबूंक ना फुडें जेन्ना हें तो सजमून घेता आनीक देवाक लागीं सरूंक तो सोदता आनी तेन्ना तुवें काक पळोवन तो म्हणटा म्हज्यान बावतिजम दिवंक कितें आडकूड आसा आनी फिलीप ताका बावतिजम दिवन हें बरें पडटा आनीक तुवें ताचे वरवीं ही अदीक कुशालकाय तो अनुभवता म्हणल्यार तो कुशाल जावन परतलो भयणी भावानो आयच्या शिव वर्तमानांत जेसू आमकां म्हणटा कोणूच म्हजेशी येवंक शकना म्हज्या बापान ताका म्हजेशी उडोवन हाडले शिवाय कोणूच म्हजेशी येवंक शकना भयणी बाबूनो बाप कोणाक उडोवन हाडटा काय बाबा न्हू बापाक सगळीं आपल्या पुता सोशी येयल्ली जाय आनी हे पासून देव बाप असल्या आमच्या वाटेर चलतना ह्या आमचे आत्मीक सोद आमी करतना फिलिपा सारखे बरें आमच्या जिवितान एके भाशेन धाडटा पण बाबानो हे आमचे आत्मीक सोद आमी करूंक पावतना वचा आमी सगळीं आमकां सगळ्यांक एके भाशेन देवाक वचची गरज आसा आनी ह्या पावंड्यार एके भाशेन जंय आमी आसा थंय आमच्यान अदीक एक पावंड फुडें अनुभव आशिल्लो ह्या मनशाची आमकां गरज भयणी बाबानो फिलिपाक एके भाशेन खोलायेन अनुभव आसलो आनी हो देवीक अनुभव तो ह्या युथोपिकाराक वांटा आनीक ताका एके भाशेन ही देवीक अनुभवांतल्यान ही कुशालकाय ताका फावो करता भयणी बाबानो जिविताचे वाटेर आमी चलतना देवाचे पूण आमी सोदूंक वावुरतना देवाक आमी सोदतना असले मनीस जे आमच्यान अदीक अनुभवान देवीक अनुभवान भरलेले आसात असले हे वाटेर देव आमकां फावो करता कित्याक देवाक जाय आमी सगळीं ताच्या पुता वरवीं देवाचें बरेंपण ताचो मोग ताची आमी अनुभवलेली भयणी बाबानो ह्या असल्या निर्माणांत ह्या असल्या मनशा वरवीं आमच्या जिवितान आमी घेवंक हें बरेंपण आमी वावरची गरज हे भाशेन घोडे ह्या युथोपेकारा भाशेन आमी हे वाटेर आसतना फिलिपा सारके बरे मनीस आमकां मेळटात तांचे वरवीं अनुभवांतल्यान आमी वाडूंक जाय दुसरे सद घोडे वी ऑल्सो हॅव टू बिकम लायक फिलीप घोडे ह्या अनुभवान फुडें वतना जायते जाण आमच्या फाटल्यान एक पावंड फाटीं आसात जे ह्या देवीक अनुभवान वाडूंक सोदतात व देवाक आपल्या जिवितांत सोदून ही कुशालकाय अनुभवूंक सोदतात ह्या असल्या मनशांक आमी फिलीप जावची गरज ह्या असल्या मनशांक जो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव देवीक अनुभव आमी घेतला देवीक अनुभव आमच्या जिवितांत थोडोपूर आसा तो असल्या मनशांक वांटून तांकांय ही जिविताची कुशालकाय दिवंक आमी वावरूंक जाय भयणी बाबानो ह्या जिविताच्या पावंड्यान आमी फुडें वतना ही कितें करपा आमकां मागुया हे काळांत घोडे ह्या आमी सगळे घोडे बंद आसा तेन्ना आमकां घोडे जाय तो मेकळो वेळ आसा ह्या वेळांत ही आमची सोदपस देवाक सोदची देवाक अदीक खोलायेन अनुभवची जेजूक लागीं सरची ही सोदपस अदीक एक भाशेन खोलायेन आमी फुडें व्हरुया आनी भाशेन ह्या देवीक अनुभवान वाडून ह्या युथोपेकारा भाशेन आमी ही खरी कुशालकाय जिवितान आमी अनुभवून घेवया हेंच देणें आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे भेटेंत वांटो घेतना ही किरीत करपा लाभय म्हूण मागुया दानंतोयरीचे वेळार गायन गावया C37 पेज 44 C37
matki burgi tuji kowacho kunyo yami utkache tembe yami Jezuche sade yami Jezuche sade yami आमच्या भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोल मानून घेऊ सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोगतेन भेटयता आनी जेजूची अमोळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगुणीत देव सैमांत वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो निधीचो आमच्या सोणेकल्याच्या फायद्याचो पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचोर्गी तुका जोय जोय ओवे 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 Sorvesporaci navieta taka soi un sorgi tu cazoi zoi ove 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 बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba, that's a good porco to hear. Sumia Jesu wami wahudakata Adi ekachi le pieta Rite paute tu voi bovanesu Ami tuce moron purgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता. आनी हो जिविताचो सुंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Soresfera आख्खे प्रथमेचेर विसारलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे येनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेळ्यात. अदी करून आज आमी मागता आल्डा दास नेवीस फेर्नांडीस आनी क्लिफर्ड ब्रागांझा तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या विसाच्या बलिदानान काळजा मोनांची कोण वांटो घेतात तांची आज आपलो काजाराचो दीस पाळटल्या फिलीप डिसोजा आनी फेलिसिदाद डिसोजा, बेनेडिक्तो आनी आंतोनेता फेर्नांडीस, तशेंच आज आपलो वाडदीस समोर उरतल्या मॅथ्यू डिसोजा हांची दया कर. हांक वारमरी देवाची माई सांगाती तिचो बदी भाग्योन तुजे भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तुजी आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां दायलेन पळोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हेची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासताच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी उरासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल
तुमचे सवय आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जिविताचो उंडो जो बाप आमकां दिता. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमियावां खातीर मागणी. मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळे बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्यांतलें पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन गावया E1 page 76. E1.